राज्यात जायते कडेन अजूनय साऊंड पोल्युशन चालू आसा आनी पुलीस आनी बाकीची सरकारी यंत्रणा हाचेर कांयच करिनात अशें म्हणीत हळदणचो आमदार कार्लोस फरेरान तिडक उक्तायली। जायते कडेन 10 उपरांत म्युजीक सुरू जाता आनी हें सकाळच्या 8 मेरेन लेगीत चालूच आसता। मात पुलीस हाचेर कांयच कारवाय करिनात हे विशीं आपणे उच्च न्यायालयाक कळीत केलां आनी उच्च न्यायालयान पुलीस महासंचालक लक्ष घालून ताचेर कारवाय करपाचे आदेश जारी केल्ल्याची म्हायती कार्लोसान ह्या वेळार दिली। की साऊंड पिटिशनाची मॅटर आज बोर्डार आशिल्ली म्हणून आयजना देखून हांवें 130 डिविजन बेंचे फुडें मेन्शन केलें कित्याक ती अर्जंट कित्याक लोकांक भरपूर त्रास जाता आनी कोर्टान एप्लिकेशन हियरिंगाक गेली। मागीर हांवें कोर्टाक सांगलां की हे 10 वर क्रॉस जातरी आजून चालू आसात ते पब्स आनी क्लब्स आनी ते वाजयताय म्युजीक भायर आउटडोर डिस्पायट हायकोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सगळे टायम टू टायम डायरेक्शन दिले ते सो मागीर हायकोर्टान सांगलें ते एक्शन स्ट्रिक्टली घेवपाक जाय बाय द DGP दे आर फिक्स दॅट द DGP वील हॅव टू टेक एक्शन। गव्हर्मेंट एडवोकेटान एक रिपोर्ट दिल्लो दाखोवपाक की ते आमी लिस्ट दिलो ते सगळे भितर चलतात म्हणून पूण हांवें त्या एक टॅबाचे आमी रिकॉर्डिंग सगळे डावनलोड करून दाखयले कोर्टान ओपन कोर्टान पळयले ते आनी सांगलां दिस इज क्लियरली आउटडोर्स म्हणून एंड नॉट इनडोर्स। सो कोर्ट टूक स्ट्रॉंग एक्सेप्शन टू द मॅनर इन वीच द पुलीस हॅव बीन हँडलिंग दीस मॅटर एंड हांवें कोर्टा पासून सांगलां येसले आफ्टर 10 o'clock चलो जायना विदावट हाय पेट्रोनेज in venues being run by foreign nationals with foreign DJs and they don't care for the law, they don't care for the police, they don't care. It has to be with the blessings and connivance of somebody right in top. High Courtan पासून DGP डायरेक्ट केला एक रिपोर्ट फायल करपाक म्हणून आनी कोर्टान म्हाका रिक्वेस्ट केल्लें 3 वरांचे यो म्हूण आनी DGP आयज मेळ म्हूण विथ द PIs आयज SP पासून आशिल्लो आनी DYSP दलवी आशिल्लो थिंगा आनी PI आयिल्ले आनी हांवें सगळें कोर्टान कितें जालें तें एक्सप्लेन केलें आनी सांगलें डिटेल ऑर्डर कोर्टान पास केलें तें मागीर हांव शेअर करता म्हणून सद्या DGPन सांगलें इट्स अ व्हेरी सिरियस मॅटर एंड इट कॅन नॉट हॅपन देर मस्ट बी सम थिंग वीच इज गोईंग रॉंग सो ही हॅज सेड दॅट ही इज गोइंग टू सीट विथ दिस टीम नाव वीच ते आसात थिंगा